कॅबिनेटाचे आज पास केले. ओके, सेकंड आयटम जो आशिल्लो तो ओके, गोवा पंचायत सॅलरी जाला फक्त सरपंच, डेप्युटी सरपंच आणि पंच त्यांची सॅलरी जी आहा पळय ती 2,000 रुपयांनी वाडयली एडिशनल. ताज्या उपरांत ex post facto approval for the World Environment Day 2024, United Nations Environment Program with land restoration or desertification हो कार्यक्रम आम्ही केला आहे ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत exemption of the stamp free आम्ही फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या प्रोजेक्टा खातीर तेजे हे केला. exemption of the stamp फी दिला त्याला. Approval for the extension of the 6 months agency to engage the same contractor in the civil supply. Okay. 4-year services purpose. आजा खातीर. एकंदर एकच आयटम आशिल्लो. कोर्ट फी बिल केल्याविषयी सांगता वाटतं. कोर्ट फी बिल किंवा किती जाय डिटेल्स. किती म्हणजे कशें येतले बिल ते वाडयतले बी कितें आसा. Actually the law department जो present proposal आहा पळय न्ही. ओके. या डिटेल्स दिता. तितूर तांच्यांनी सेम आमी सॅम्पलाचो जो आसा पळय न्ही तोच मेंटेन केल्लो आसा. बाकीचो काय वाडना. हांव तेजी डिटेल्स कॉपी जी आहा पळय ताजी शेअर घेतली. आनी खंयची बिलां येतली बाकी ती गव्हर्नमेंट बील आसा, एप्रोप्रिएशन्स बील आसा, फायनान्स बील आसा. बाकी हेर बिलां आसा खात्याची बिलां आसा आजून फक्त आतापर्यंत 3च बील येयल्ली आसा. हय, एप्रोप्रिएशन बील आसा. बाकीची खात्याची बील अजून येवंक ना तशी. फक्त आमी एक म्हाका कितें तर ऑर्डिनन्स पास केल्लो ताजें एक बील आयलां. TCBचो एक ऑर्डिनन्स आशिल्लो पळय ताजेर एक बील आयिल्लो आसा. फाटल्या ऑर्डिनन्स काडलेले आहा तेच ताच्या पलीकडे आनी कांय ना. बाकीचे कशें ह्या फावटी 18 दिसाची असेंब्ली आहा. ती बाकीच्या कॅबिनेटाक एप्रूव्हल जावन मागीरूच हेका वयतली. सप्लिमेंटरी बजेट मांडटले कितें थोड्याशा डिपार्टमेंटाचो सप्लिमेंटरी बजेट आसा. म्हादय खातीर आंदोलन करपी कर्मचाऱ्याच्या लोकांनी कदंबा बशीचे चोडून आसले बी ते कितें एक्शन घेता तुमी काय. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS हे दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला ते उलय कारण अशा पद्दतीन म्हादयच्या विशेष करून आमची इंटर स्टेट ज्यो बस चलता तिका हांव नो डावट तेजेनी मोडतोड करूंक ना पण ते बसीचेर वयर चडप नाचप ही हाडप हे योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताच्या बद्दल बरयलां आनी कशें आहा हांव परत एकदां सांगता. म्हादयची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसान एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हें हांवें स्वता पळयलां. म्हणून तेंच्या त्या टिमीक तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तेचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून लागला. आमी शांतता प्रिय आसा आनी ते एरोगंट जाता तेजे फुडें कितें अशें जावंक जायना. पळय आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टात किंवा म्हादय ट्रिब्युनल किंवा हेच्या कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्हली म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत असो जसो म्हणजे WRD डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टात आमचे एडवोकेट ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. हांवें परत सांगलां की परत सुप्रीम कोर्टात स्टँडर्ड केस केन्ना जाली हांवें परत अपील केल्या उपरांतूच जाली. ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जर सुप्रीम कोर्टात परत अपील करपाचें काम कोणी केलें जाल्यार हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांवें अपील केलें आनी आज केस त्या खातीर स्टँड आसा. अपोजिशन टीका करता की टीमी बाबत गव्हर्नमेंट सिरियस ना तेंच्यांनी 30 जाणांची टीम दिली गोवा गव्हर्नमेंटान. हांवें सांगलें ती जमा केलें तो त्या बँगलोरान आनी 40 जाण हाडून बसयतले. ते कितें आफ्टर ऑल प्रवाहाचें ऑफिस हांगा आहा तेजी मिटींग थंय जावपाची आशिल्ली. हे फावटी ती महाराष्ट्राचे तितके 3 ते 4 मनीस आशिल्ले आमचे तितके नाशिल्ले. आमचे भुरगीं धरून 30 जाणां सगळ्या क्लार्क आनी WRDचे सगळ्या म्हणून थंय बसयले म्हणून कितें उपयोग आसा. दॅट इज आफ्टर ऑल
जे ऍक्च्युअली प्रवाह ऑथॉरिटीचो चेअरमॅन तांचे मेंबर्स आणि आमच्या वेगवेगळ्यो हाज्याय पयलीं आमी वेगवेगळे रिपोर्ट सबमीट केल्यात. परत सांगता सुप्रीम कोर्टान फाटले फावटी जेन्ना आमी रिक्वेस्ट केली, महाराष्ट्रान वेगळो रिपोर्ट दिला, आमी वेगळो रिपोर्ट दिला, कर्नाटकान वेगळो रिपोर्ट दिला. तोय बी रिपोर्ट जालो तो सेल्पॅक एनवलपान रिपोर्ट जेन्ना सबमीट केलो ताची कितले जाण बसले मिटिंगेक थंयसर हेका म्हत्व ना. वॉट रिपोर्ट हॅव सबमिटेड दॅट इज इम्पॉर्टंट. जेन्ना बेंगलोरात मिटिंग जाल्ली तेन्ना अजेंडा गोंयची कांयच नाशिल्ली अशी टिका जाता. अजेंडा कोणा कडेन आयला? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जेन्ना सबमीट जालो त्याची कॉपी मेळटली जो सरकाराक तेन्ना कर्नाटकान सबमीट पळय खंयचेय अप्रुवल जर तांकां दिवपाचें जर जालें आसत ओके जाल्यारूय बी विदाउट गोंयच्या कन्सल्टाच्या शिवाय किंवा म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीच्या कन्सल्टाच्या शिवाय तांकां अप्रुवल मेळचें ना. सर आता डिमॉलिशनचे कितें अपडेट आसा तुमी इन्क्वायरी सुरू आसा इन्क्वायरीचो रिपोर्ट हांव तुमकां दितलो एकदा. आमी केन्ना जाता तितलो बेगीन दितलो. डीजीपीचे ट्रान्सफर जातात. वर्ल्ड स्किल डेचो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही येता त्या 11 तारखेक म्हणजे परवा सॉरी फाल्यां हो कार्यक्रम आमी कला अकादमीत करपाचो थारायला. ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान जवळपास कला अकादमीन ह्या कार्यक्रमाक वेगवेगळे भुरगे तेंच्यांनी स्कील टॉप केला जेंका नॅशनल अवॉर्ड्स मेळ्ळा ITIच्या भुरग्यांक तांचे फेलिसिटेशन आसतले. आमी वेगवेगळे हांच्या बरोबर टायप केला. टाटा मोटर्स आसतले, ताज हॉटेल्स आसतले, परत अश्यो 2-3 कंपनीज जेंच्यांनी आमकां स्कील सेट्स ITIनी आमच्या प्रोवायड केला. आमच्या कडेन आमी टाटा बरोबर टायप केला. And they are spending approximately 160 crores of rupees. भितरले 75 crores of rupees already तेंच्यांनी स्पेंड केले. आमकां वेगवेगळे इक्विपमेंट दिले. आमी एडिशनल 75 crores of rupees भितर घालता म्हणजे 230 crores of rupees ITI अपग्रेडेशना खातीर आमी मोडटा. 50% ऑलरेडी काम कंप्लीट जालें आनी पूर्ण 11 जाग्यावयलो ITI जे आसा पळय न्ही ह्यो वेल इक्विप्ड आनी विथ द न्यू स्कील सेट्स आमी त्यो तयार करता. ताच्या खातीर ताज ग्रुपा बरोबर टायप करून आमी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स येता त्या 15 जुलयच्या उपरांत नवीन हॉस्पिटॅलिटी कोर्स ITI इन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर आणि ITI इन हाऊसकीपिंग हो आमी कोर्स इंट्रोड्यूस करता. जेणे करून 6 months इन ITI आणि 6 months ट्रेनिंग इन ही तयार जावची म्हणून आमी हो कार्यक्रम वर्ल्ड स्कील डेचो कार्यक्रम आमी कला अकादमीत वेगवेगळ्या कंपनीत हांचेय फेलिसिटेशन करतले. वेगवेगळे भुरगे स्कील सेटान तेंच्यांनी एक्सेल केले तांचेय फेलिसिटेशन दवरतले. हे ITIन दवरला आनी हो कार्यक्रम सगळ्या ITIतल्यान लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. बाकीचे भुरगे थंय सगळे जाण हो कार्यक्रम ITIतल्यान वर्च्युअली पळयतले. वेगवेगळ्या हेडमास्टर्स वेगवेगळ्या हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल्स आनी स्टाफ तांकां मुद्दामून आमी थंयसर एक प्रेजेंटेशनूय लायतले. वेगवेगळ्या ITIनी कशा पद्दतीचे इक्विपमेंट आमच्या कडेन अवेलेबल आसा ते मुद्दामून येवन पळोवचे. तुमीय बी ते पळोवन सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवचे जेणे करून आमी जे स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाचेर सातत्यान भर दिता. ओके ताच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणी ह्या कार्यक्रमाक फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर ह्या कार्यक्रमाक मिनिमम एज कितें कितें म्हटलें ह्या कोर्साक आता 9, 10, 11, 12 जी संरचना आसा परत केल्या सो आफ्टर 12th एडमिशन करचें पडटलें का आफ्टर 10th करूं शकतले. सो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन 9वी, 10वी, 11वी, 12वी हे एक केल्ले आसा न्ही. सो आफ्टर 10th करूंक गावतलें फुडें एडमिशन. 11वी 12वी कंटिन्यू उरतले. NEPचेर उलयता. NEPचो ते कंटिन्यूशन वयतले फुडें वेगळे एडमिशन सगळं पातून 11वी, 12वी जी आसा न्ही तुजें म्हणटा पळय 9, 10, 11, 12 तो म्हणटा की जे हे केला ताजेर उलयता. आणि 10वी उपरांत ITI 10वी ना थंय काय म्हणटा तो तशें म्हणटा फुडें. हे पळय कशा डिसिजनचो विशय जो पळय टील नाव इट इज नॉट फायनलायज. अजूनही 10वी आसा. 10वी कंटिन्यू जावन 12वी पर्यंत जे पावतले पळय ताजें डिसिजन फायनल जावपाचो आसा. अपग्रेडेशन करचें आनी न्यू ITI बीन हातूर फॉर्म करपाचें कितें आसा जे 75 CR तुमी म्हणटा तातूंत आसा तितकेच ITI अपग्रेड करप आसा तितलो स्कील सेट्स आनी डेव्हलप करप हाजेर ताजेर रिपोर्ट हांवें सबमीट करपा खातीर लायला. सेम तुम ब्लॅक लिस्ट करतले कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट कितले लॉस किती ते मेळ्ळा ना ताजो इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट येवंक ना. सेम तुम कॉन्ट्रॅक्टर लास्ट मॅनेजमेंट काम करीत फिल्डार आसा ताजो रिपोर्ट येवपाक उशीर लागता.
हांवें सांगलें रिपोर्ट सबमीट तो रस्तो जो ऍट प्रेझेंट आमी पूर्ण बंद केला आनी दुसरे वटेंतल्यान रोड चालू केला कंप्लीट रस्तो बंद करपाक लायला हांवें आनी तेजो कंप्लीटली एकदा क्लियर जाल्या उपरांत रोड ओपन करता तेजो रिपोर्ट हांवें सबमीट करपाक लायला सेम तुम्ही ब्लॅक लिस्ट करतले म्हटले लास्ट टाइम न्ही कॉन्ट्रॅक्टर रिपोर्ट अशें आल्या उपरांत ब्लॅक लिस्ट कॉन्ट्रॅक्टरान करतले आनी कितल्या लोकी जे आसा ती कला इन्स्पेक्शन केलें आज तेणी मिटींग आपयल्ली हांव कितें करता व्हाईट पेपर केन्ना दिया म्हणटा ते हांव वतां सीएम हे लास्ट सीएम तुम्ही सांगलेले की कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा तांकां ब्लॅक लिस्ट करता अशें कितल्या जाणांक तुम्ही केला ते 2 वर्सां पयलींच्यान तुम्ही सांगताले सांगता रिपोर्ट केन्ना